काल मिडियान जेन्ना गोंयचे हेल्थ सेक्रेटरी रवी धवनाक विचारलें की गोंयचे भायले लोक येवन गोंयांत जेन्ना वॅक्सिनेट जातात बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 हाजो गोंयच्याच दोतोरांनी हस्तक्षेप घेतला आनी तांकां चूक दिसता तर ताजेर तुजो कॉमेंट कितें काय म्हण तेन्ना तो म्हणटा सो वॉट काय म्हण हाजो अर्थ असो जाता की हो धवन म्हणटा तो जो हेल्थ सेक्रेटरी आहा वो सांगूंक सोदता की गोंयच्या सरकारान जी वॅक्सिनां विकती घेतल्या ही गोंयच्या भायल्या लोकांक पसून मारल्यार कोता येता ताका मागीर गोंयच्या सरकारान सांगचें पडटलें की तुमी प्रोविजन केलें वॅक्सिनाचे खंयच्या नंबराचेर इज इट नॉट बेस्ड ऑन युअर रिक्वायरमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन युअर सिटीजन्स ऑर इज इट फॉर द होल वर्ल्ड आनी अशें जर आसा जाल्यार हाजो इमिजिएटली हेल्थ पोर्टफोलिओ डायवेस्ट करून ताका टुरिझम सेक्रेटरी करा आनी वॅक्सिन टुरिझम सुरवात करा म्हाका सरकाराक सांगूंक जाय एक की गोंय म्हणटा ती एक अशी सॉफ्ट स्टेट म्हणून समजू नाका की तुमी कितेंय उलयतले आनी जाय तें करतले आनी सगळे ओगी रावतले ओपोजिशन ओगी रावतले अशें जावंक शकना वी आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट आनी आमी ओगी रावचे ना आनी तुमी परते प्रूफ करून करतात की तुमी हो सावंतवाडीचोच सरकार म्हणून तुमकां गोंयकारांचे फुडूनच वचूंक ना म्हणून आनी तुमी जे भशेन वागतात की तुमकां नेगेटीव्ह सर्टिफिकेट नाका भितर येता त्या लोकांक आतां तुमी भायल्याक हाडूंक सोदतात आनी हांगा वॅक्सिन मारून वचूंक लागतात तुमकां गोंयचे जनतेचे फुडूंकच ना आनी हाजे फुडें तुमी गोंयचे जनते कडेन मतांय मागूंक येवं नाकात तुमी आतां ग्लोबल टेंडर करपाचें उलयता हांवें तुमकां 11 तारखेक सांगिल्लें की ग्लोबल टेंडर करा म्हणून 10 दिसांनी तुमचे दोळे उगडे जाले आनी आतां ग्लोबल टेंडर कोणा खातीर करता गोंयकारां खातीर करता काय ह्या धवनाचे सोयरे दिल्लीच्यान येवन तांणी हांगा वॅक्सिन मारून वचचें म्हणून ही फकाणां करूं नाकात हांव मागता सरकारा कडेन चड करून हेल्थ मिनिस्टरा कडेन विश्वजीत राणे कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन इमिजिएटली ताणें हाजेर तांचो स्टँड क्लॅरिफाय करचो आनी ताका इमिजिएट रवी धवनाचो हेल्थ सेक्रेटरी म्हणून पोर्टफोलिओ डायव्हर्ट करचो